मार्कूचे शुभ वर्तमान। एकदा जुवामाचे शीस आनी फारिझेव उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवामाचे शीस आनी फारिझेवाचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगाती आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत, तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना। पूण न्हवऱ्याक तांचो मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले। पोन्न्या वस्त्राक कोणूय आवलोवंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोन्न्या वस्त्रांची सुतां ओडून भायर सरता आनी फालो अदीक व्हडलो जाता। न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या दाब्यांनी कोण भरिना, भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो। ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे। देवाचें उतर हें।